गीत घेऊया पेज नंबर 3 A5 आत्म्यान सोतान बापा. तुजी स्तुती म्हज्या तोंडांत घावनच्याक म्हजें काळीज तुजे वाखाणणेंत भरोन येवं दी. तुका गायनां गावन म्हजें ओंठ संतोस्तले सर्वेस्पराक जोय. ही कल्पना मनांत धरून तुमकां सगल्यांक माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमची खाजगी मागणी इंतेसांव आसा ती मनांत धरात. आनी ह्या मिसाचें जें खेरीत इंतेसांव आसा वो इंतेसांव आसात ती मनांत धरून ह्या वेळार आमी भोक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी सगळीं दर दिसा आमचें जिवीत बरे भाशेन जिवंक खूब प्रयत्न करता. हो प्रयत्न सुफळ जाता कित्याक देव आमकां सदांच आपले कृपेन मदत करीत आसा. पूण केन्ना केन्नाय आमी चुकता. देंवचार आमकां नाडटा, बरें करचें आसतना वायट करता आनी आमची चिंतना पर्यंत तेच भाशेन घडटात. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांचें दूख धरून देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें मागया. सगळीं जाणां काळजान थाण म्हणया. हांव पातकी सोरपू दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. मागुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, नेणट्या निर्मळ काळजाचो तूं मोग कोत्ताय आनी निर्मळपण ओगडायलेल्यांक तूंच तें कोणवाळेन परतून दिताय. ओण बावडतेपणाच्या काळोखांतली तुवें आमकां सोडयलें, तर स्वताच्या उजवाडाची वाट सांडून वचूंक कदींच तूं आमकां निर्मू नाका. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेले वाचप. जुदेयाक थान कांय मनीस येवन भावांक अशें शिकोवंक लागले. मोइजेसान स्थापलोले चाली प्रमाणे तुमी सुनोत करिनात जाल्यार तुमी तारण जोडूंक शकनात. हे विशीं ह्या मनशा कडेन पावलू आनी बार्नाबासाचो मोठो वाद विवाद जालो. आनी पावलून आनी बार्नाबासान आनी पोवेत सोबेंतल्यान थोड्या जाणांनी जेरुजल्याक वचून ह्या तोंट्या विशीं धर्मदूतां आनी जाणट्यां कडेन भासाभास करची म्हूण थारायलें. म्हणटोच पोवीत सोबेन तांकां पाठयले
आनी फेनिसियेंतल्यान आनी सामारियेंतल्यान वेताना कशे भाशेन विदेशांनी भावार्थाक वेंग मारली ते सांगीत गेले. आनी ही खबर सगळ्या भावा भयणींनी व्हड खुशालकायेन घेतली. ते जेरुसल्याक पावले तेन्ना पवित्र सोबेन धर्मदुतांनी आनी जाणट्यांनी तांकां येवकार दिलो. पावलून आनी बार्नाबासान आपणाक देवान केलें तितल्यायची खबर तांकां सांगली. पूण फारिजेवांच्या पंगडांतल्या कांय भावार्थ्यांनी अशी आडखळ हाडली. तांची सुनोत करूंक जाय आनी मोइजेसाची समर्थ तांकां सांबाळूंक लावंक जाय. हे विशीं भासाभास करूंक धर्मदूत आनी जाणटे एकठांय जाले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सगळीं म्हणुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हड संतोश म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसल्या. तुज्या दारवट्याचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. मजबूत एकेच बांदावळीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसलेम. थंयसर कुळां चडून येतात. सर्वेस्पराची कुळां तीं. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. थंय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यात मुनसुबेच्यो सदरो. दाविदाच्या घराण्याच्यो सदरो. जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. जेजू म्हणटा, म्हजे सोवे रावात आनी हांवूय तुमचे सोवे रावतां. जो म्हजे सोवे रिगून रावता आनी जाचे सोवे हांव रावतां तो सुबां फळां दिता. सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवांवा परमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, हांव खरी दाख वेळ आनी म्हजो बाप कुळवाडी. म्हजें सोवें फळां दिना तो दर एक फांटो तो कातरून उडयता आनी फळां दिता तो दर एक फांटो ताणें ओदीक फळां दिवचे खातीर तो भेंडटा. हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरा वरवीं तुमी नितळ जाल्यात. म्हजें सोवें रावात आनी हांवूय तुमचें सोवें रावतां. फांटो दाखवेलीक लागून रावल्या शिवाय ताच्यान आपशींच फळां दिवंक जायनात. तशेंच तुमी म्हजें सोवें रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यानूय फळां दिवंक जायनात. हांव दाखवेल, तुमी फांटे. जो म्हजें सोवें रिगून रावता आनी जाचे सोवें हांव रावतां तो सुबां फळां दिता, कित्याक म्हजे विरेत तुमच्यान कांयच करूंक जायना. कोणूय मनीस म्हजे सोवें रिगून रावना जायत जाल्यार तो एका कातरून उडयलेल्या फांट्या सारको सुकता. असले फांटे जमा करतात आनी उज्यांत उडयतात आनी ते लासतात. तुमी म्हजे सोवें रिगून रावशात आनी म्हजीं उतरां तुमचे सोवें रावतीत जाल्यार तुमकां जाय तें मागात
आनी तुमकां तें घडटलें. तुमी सुबां फळां दिवचीं आनी म्हजे शीस तुमी जावचे, ही म्हज्या बापाची मोहिमा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वखाणली तुका क्रिस्ता. आमी दर दिसा जेजूच्या जिविताचेर नदर मारून आमचें जिवीत कशे भशेन आमी जियेता ताका एकवटून ताचेर आमी नियाळ करीत आसा. आनी हांवें तुमकां सदांच हेंच सांगलेलें आसा जें ताणें आमकां आयज सांगलां पळय तें. ताणें आमकां सांगलां, म्हजें सोबें रिगून रावात आनी हांव तुमचें सोबें रिगून रावतां. म्हजें सोबें रावशें जाल्यार तुमी फळां दितल्यात, सुबां फळां, तोखता तसलीं फळां. म्हजें सोबें रावनात जाल्यार तुमकां कातरून उडयतले, उच्यान उडयतले, लासून उडयतले. हें ताणें आमकां सांगलां. पूण ताका एकवटून जेवंक कित्याक जाय आमी? कित्याक लागून? आमचें बरें जातलें म्हणून? ना. आमचें जिवीत अदीक जेजूच्या जिवितान जियोंक आनी ताका आजीर करूंक. कित्याक तो आपले पासत जियेनासलेलो, तो आपल्या बापाय पासत जियेतालो, बापायची मोहिमे पासत. आनी आमी कोणा पासत जियेता? खूब पाटी आमचीच मोहिमा आमी पळयता. ताका एकवटून रावता जाल्यार म्हजें बरें जावपाक. ना, म्हजें बरें न्हय, ताचें बरें जावपाक. देवाक आमी मोहिमा हाडच्याक. आनी हाका लागून हें सांत इनासाक स्पश्ट समजोलें. तो आदी आपल्या पासत वावुरतालो, आपल्या व्हडपणा पासत. पूण देवान ताका आपोवणें दिलें, ताचे दोळे उक्ते केले ताच्या उतरांतल्यान, आनी तो पळोवंक लागलो की म्हजे पासत न्हय, देवाचे व्हडे मोहिमे पासत. AMDG, आद मायोरेम देई ग्लोरियम, म्हणजे देवाचे व्हडे मोहिमे पासत म्हजें जिवीत हांवें जेजूच्या एकवटान सारूंक जाय. तर हें आमच्या पासत न्हय, देवाची येवजण आसा. त्या प्रमाणे जेजू सोबें आमचें जिवीत अदीक खर्चूंक. आतां ह्यो ल्हान ल्हान वस्तू आदल्या परंपराच्यो पळय आसात, त्यो आमी धरूंक फावना. आमी ती सोडून दिवंक जाय आनी जेजू सोबें आमचें जिवीत जिवंक जाय. पूण आमच्यान तें सोडूंक जायना. पळयात, आमचे मदीं पळय ज्यो कोरण्यो आमी कोत्ता त्यो त्याच प्रमाणे करीत आयलेली आसा म्हणून तेच प्रमाणे करीत आसता. तांचें सुदारप कांय जायना. ते आदीं खिळकुळे आसताले, तांकां कोट दिली की ना ते तेच भाशेन टेंग 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 कोत्तात. आमी तेच भाशेन भितरल्यान आमी फारोन आसा. तें भितरलें जिवीत आमकां तर तातूंतली सुटका मेळोंक जाय आनी जेजूची चाल तर आमकां धरूंक जाय. ह्या कारणाक लागून हांवें तुमकां सदांच म्हणलेलें, न्हिदच्या आदीं तुमी जेजूच्या एकवटान सगळी तुमची चिंतना, भावना, चाल आसा ती ताका दिशात तर जाल्यार तो मागीर भितरलें पळय आमचें संरचण आसा, म्हणजे स्ट्रक्चर आसा, तो बदलतलो. आनी ताचे चाली प्रमाणे सकाळीं उठली म्हणून ताका एकवटून रावली की तो आमकां ताची चाल कशे भशेन तो आमचे सोबें जियेतलो तें आमकां तो कळीत करता. कित्याक ताच्या स्वतान आमी घडोवन येता. मागीर आमी कोण जावंक जाय ताचे सोबें तें आमकां समजोंक लागता. आनी हें दर दिसा आमचो प्रयत्न आसूंकूच जाय. आनी हाका लागून तो आमकां सदांच म्हणटा, तुमी जागृत रावात, तुमी न्हिदलेल्या भाशेन करिनाकात. जागृतायेन फुडें पावलां, म्हजें सोबें मारात आनी हांव तुमकां सगळें दाखयतलो. कित्याक आमी ताचे कुडीचे सांदे. तो ताका जाय पळय तसो आमचो वापर ताणें करचो. हे भाशेन सगळ्या सांता भक्तांनी गेलो. धाकटलोच उल्लेख करता. एक सांत जॉन ऑफ आविला म्हणून आसलेलो. तो जेजूट जावंक सोदतालो, पूण ताका कित्याक त्या वेळार जेजूट सारके मिशनार कशे गेल्ले भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आयिल्लो. ताचो जल्म 1500 वर्सां जाल्लो आनी हाचो सांत इनासाचो ताच्या आदीं जाल्लो. पूण संस्था स्थापन केल्ली आनी ते मिशनार कशे सगळ्याक वेताले म्हणून ताकाय मिशनार कसो वचोंक जातलो नॉर्थ अमेरिकाक. आनी थंयसर खूब जाण मार्तीत जाल्लेले. ताकाय जावंक जाय आसलेलो. पूण ताका सांगलें, तो स्पान्याचो, ताका सांगलें तूं स्पान्याकूच तुजो कार्य कर. तो एका संस्थेचो आसलेलो.
म्हणटो ताणें थंयसरूच कार्य केलो. आंदलुसिया म्हणटा पळय थी सगळ्या गरिबांशी वचोन 9 वर्सां ताणें आपलें आख्खें जिवीत खर्चिलें आनी बरे भाशेन तांचें सगळें करपाक तो येवजितालो, पूण मागीर मेलो. आनी एकलो सांत डेमियन ऑफ मोलुकाय म्हणजे वो बेल्जियमचो, पूण ताचें ऑर्डिनेशन जाल्या उपरांत तो मिशनर कसो हवाई गेलो आनी हवाई सान थंयसर पळय ती जुंवे आसलेली एका जुंव्यार सगळे कोडकारांक धाडटाले. ताणें ताका आपोवणें आयलें ह्या कोडकारां बरोबर काम करचें. कोणूच तांचेशी वचनासलो, तांकां सगळ्यांक सोडून दिल्लें. वो गेलो थंयसर आनी ताणें थंयसर इतलो वावर केलो की ताणें सगळेंच बदल्लें तांचें जिवीत आनी तोय कोडकार जालो आनी कोड जावन तो मेलो. पूण तें करचे आदीं ताणें खूब गव्हर्मेंटाची मदत हाडली, तांकां सगळें बरे भाशेन केलें, सिस्टरींक हाडल्यो आनी थंयसर ह्या कोडकारां पासत ते जिवंक लागले, वावरूंक लागले. तो मेल्या उपरांत ताका थंयसरूच पुरलोलो, कित्याक तो सगळो वावर करतालो. कोण हें करतालो, पेदो कसो, तांकां दोतोर कसो इलाज दितालो, तांची इगोर्ज्यो बांदतालो, घरां बांदतालो, सगळो वावर तो करतालो. आनी हे भाशेन तो 49 वर्सांचोच आसतना मेलो. तर म्हज्या भयणीन आनी भावांनो, पळयात कशे भाशेन जेजू आमकां आपयता. आतां आमकां तसलें काम करूंक न्हय, पूण जें काम आमी करूंक जाय तें पूर्णपणे जेजूच्या एकवटान आमी करया. आनी जेन्ना आमी ताच्या एकवटान करतले, हांव भाग्यवन फ्रांसीसच्या वरा भाशेन तें तोखतलें. आयज पर्यान इतलो लोक आमी पळयात, सगळीं जाणां ताचेशी येता, पूण ताचेशी न्हय, जेजूशी ताचे उद्देशी येता. तर हे भाशेन आमी सगळीं जाणां जेजूक एकदम एकवटान रावया आनी ताची सरशी सगळ्या जाणांक ओडून घेवया. आमच्या हात शेवटेन दवरया, दोळे बंद करया आनी जीं आयज आपलो बर्थडे सेलेब्रेट करतात तांचे पासत मागया. जीं कोण मरोन गेल्लीं आसा तांकांय आमी देवा सवें दवरया. आनी बाकीचीं जीं इंतसां आसा आमचीं तीं सगळीं मनांत धरून आतां आमचें जिवीत सगळेंच जेजूक भेटोवया. भेटोवणे वरवीं गीत घेवया. पेज नंबर 33 C13 दाना सोबार. शेतांतली सगळी कणसां आनी बियां, जमनींतली सगळी फळां आनी पिकां, मुकुटो वावराचो, संतोषो कश्टांचो, बरोमेंत आमच्या जेवणाचो. मुकुटो वावराचो, संतोषो कश्टांचो, बरोमेंत आमच्या जेवणाचो. तोरी बापा दाना, दाना सोबार, गोडो तुजो एकूच, एकूच संस्कार. ताचे वरवीं आमी एकाच जाग्यार एकठांय जावं एक दीस तुजे मुखार. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपो दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या बापा, हे पास परबेचे संभ्रमणे वरवीं आमचीं काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेल्ल्या आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचो हो पास्कांचो योद्न तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या उत्सुक सोयंबात नव्या जिविताचें बोळ वाडत वचूं आनी हे भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. हे आमी मागता तुजे पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनांत आदल्या योजनांक सुपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सोडवण करूंक आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो यादनीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो बापा, ती आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी साशणीक करोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड पोरगोटुया. सोम्या जेजू आमी होडो खाता आनी एकाशीत नेबी येता. तितले पावटी तूं वैभवान येसोर, आमी तुजें मरण पोरगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बाग्योन झुजे, बाग्योन दोर्मदूत आनी सर काळीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या एकवटान आमचें जिवीत फळदायक जावंक आनी तोखता तसलीं फळां आनी बापाची मोहिमे पासत आमी जिवंक सगलीं आमची इंतेसां मनांत दवरया आनी आमचेच पासत न्हय पूण आख्ख्या संवसारा पासत आमी मागया आनी म्हणया, आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणींक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन
सोर्व पातकांतली सुटोयांचो राकातांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्यो दोरूम दितांक पडली आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोंग्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोडशिल्लो खोडसूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन गीत घेवया पेज नंबर 71 D42 तुजेच फाटल्यान येता जेजू तुजेच फाटल्यान येता जेजू जेजू आमच्या गवळ्या बुकेन आमी मोरता जेजू जेजू आमच्या ओंड्या जिविताच्या ओंड्या मार्गार जेजू आमचे विसवासान ओरोडांतल्या सगळ्या जाग्यार जेजू आमचे उत्तराधिकार तुजेच फाटल्यान येता जेजू जेजू आमच्या गवळ्या बुकेन आमी मोरता जेजू जेजू आमच्या ओंड्या तुजेच फाटल्यान येता जेजू जेजू आमच्या गवळ्या बुकेन आमी मोरता जेजू जेजू आमच्या ओंड्या ओरोन आसाय दोंगरार सोड्यार जेजू आमची शपथ विचार आमची निर्मूल आसत
मागुया. सर्वेस्पर आमचे बापा, आमची सोडवण समरुंबून आमी तुका गोवांचो उंडो आनी दाकांचो सोरो भेटयलात आनी तुवें परतून आमकां तींच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलोमाती पावय. हें आमचें मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी आसूं. सोरपदिदात देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगेलो यांचो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवान फ्रांसिसा कडेन मागचें. आमच्या ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 92 F15 मोसो पाटलाव करूंक. मोसो पाटलाव करूंक तुजी कुशी जाल्यो तुजो कुडी सुबा चोलये मोशी पाटल्या आपणाच्या जिवाचो समोनीस मोकोरता आपलो जीव कोर्यांनी तो सासणाक आग्रायता.
Page 56, come and go with me, 822, 822. Come and go with me to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Come and go with me to my Father's house, where there's joy, joy, joy. Jesus is the way to my Father's house, to my Father's house, to my Father's house. Jesus is the way to my Father's house, where there's joy, joy, joy. Good morning, everyone. Good morning, Father. We have with us Father Eben from Kerala. He has come here with his catechism teachers. We welcome him in the celebration. As we begin this Mass, let us pause for a while and place forth before the Lord all our intentions that we may have. We have come from different places here for the Mass, to take part in the Mass, to Xavier's intercession. So let's place all our intentions before the Lord, believing that what we ask in faith, God will give it to us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. As we prepare ourselves to take part in this Eucharist in a worthy manner, we realize we are sinners, we have offended God and each other, and we ask God's pardon and also the pardon of each one of us. I confess I to confess Almighty to God Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, may forgive us all our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us pray. O God, restorer and lover of innocence, direct the hearts of your servants towards yourself, that those you have set free from the darkness of unbelief may never stray from the light of your truth. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. Paul and Barnabas and some others were appointed to go to Jerusalem to the apostles and the elders about this question. Some men came down from Judea and were teaching the brethren, "Unless you are circumcised according to the custom of Moses, you cannot be saved." And when Paul and Barnabas had no small dissension and debate with them, Paul and Barnabas and some of the others were appointed to go up to Jerusalem to the apostles and the elders about this question. So being sent on their way by the church, they passed through both Phoenicia and Samaria, reporting the conversion to the Gentiles. And they gave great joy to all the brethren. When they came to Jerusalem, they were welcomed by the church and the apostles and the others. And they declared all that God had done with them. But some believers who belonged to the party of the Pharisees rose up and said, "It is necessary to circumcise them and to charge them to keep the law of Moses." The apostles and the elders were gathered together to consider this matter.
This is the word of the Lord. Thanks be to God. Our response be, I rejoiced when I heard them say, let us go to God's house. I Repeat. rejoiced when I when the heard Lord them say, Let us go to the Lord's house. I rejoiced when I heard them say, let us go to God's house. And now our feet are standing within your gates, O Jerusalem. Response. I rejoiced when I heard them say, let us go to the God's house. Jerusalem is built as a city strongly compact. It is there that the tribes go up, the tribes of the Lord. Response. I rejoiced when I heard them say, let us go to God's house. For Israel's law it is, there to praise the Lord's name, there was set to the thrones of judgment of the house of David. Response. I rejoiced when I heard them say, let us go to God's house. Kindly stand for the acclamation. Hallelujah, 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 hallelujah. My sheep hear my voice, says the Lord. I know them and they follow me. Hallelujah, 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 hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. Read the Holy Gospel according to Saint John. Glory Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch of mine that bears no fruit, he takes away, and every branch that does bear fruit, he prunes that it may bear more fruit. You are already made clean by the word which I have spoken to you. Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit by itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. He who abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. If a man does not abide in me, he is cast forth as a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire, and burned. If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you will, and it shall be done for you. By this my Father is glorified, that you bear much fruit, and so prove to be my disciples. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. My dear brothers and sisters, Jesus spent 3 years, what we call that, public life with the people. In the course of these 3 years, he taught the people about the Father's love, about the kingdom. The language differed from people. To the simple people, he used simple language. At times he used parables. They are stories with a lesson. He also used similes. We know what our similes is. He also used metaphors. Today in the gospel passage, Jesus using metaphors. And he says, my Father is a vine dresser, and I am the vine. And he says, and we are its branches. So he uses a metaphor to link relationship between the Father and himself, and we and himself with us, that we are closely knit. Now what the message that the Lord wants to convey to us in this metaphorical language? He says, Jesus says, the Father has planted him, the vine, into the world.
So there's a close link between Father and Him, a love relationship. And between the Father and Son and us, it says, we are the branches. So the link between Jesus and us. Now what is the peculiarity about this is, the branches of the vine are different. Unlike you see a tree around us, you got branches. They resemble the tree. A mango tree won't have branches of a papaya tree or some other tree. But the unique thing is, we are different because the branches of the vine are different. Which means that each of us are individuals with one's own talents, one's own capabilities, one's own strengths, one's own shortcomings, and so on. Like in a family, the father and mother are different. There is a bond between them. Children are different. There's a bond between them. So each one of us are different. And God loves us, each one of us, individually in a unique way, because we are closely linked with Jesus and the Father. So we are branches. And though we are different, we belong to a community. Like the Father, Son, and the Spirit form one community, so we too are different. We belong to religious, we belong to priests, we belong to nuns, we belong to this congregation, that congregation, we belong to this family and that family, we do this work and that work. We are different. And yet it says we form a community. Like in the family, they form a family. Maybe a small family or big, but they form a family. Same way it says we form a community. Therefore, we are not individuals in the sense of we can live by ourselves. We are not living on an island. Man is not an island. We live in a family, we live in a group. Therefore, there is a close link between a family, a community. So what the Lord expects of us is this, that we keep a close touch with the vine. The vine is Jesus. And therefore, when we find ourselves in trouble, so what in time, whom do we go to first? Do we go to the vine, or do we go to somebody else to solve our problems? If we cut ourselves from the vine, in the course of time, it dies. You see around us, when they cut branches of the trees, in a day's time, they start withering and they die off. So same way, if you don't keep ourselves in touch with Him, we'll realize that our life, there's something, some juice from us is missing. We may talk, we may do plenty of things, we may do good works. There's something missing because we can feel that there's no depth in us. We talk and talk and talk. Let's today ask the Lord, ask ourselves a question. How closely are we linked to the vine, Jesus? Is a link a deep link or a superficial link? We say we are Christians, right? Christian means a person who is Christ-like, another Christ in the world. Are we that? So we ask the Lord today is that, as He has told us in the gospel passage, that He is a true vine. We need to abide in Him. Abide in Him means to live in Him. Do we live in Him? May God bless us in our families, our communities, and we realize that we need each other for happiness of each one of us, to grow as a family, to grow as individuals. May the Lord bless us and all our families. All things are thine, O Lord. BB 11, page 71. All things are thine, O Lord. We offer thee what we receive from thy hand. Blessed art thou, O Lord, Israel's God from
pray that our sacrifice may be acceptable to God the Father Almighty. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Let us pray. Grant, we pray, O Lord, that we may always find delight in these paschal mysteries, so that the renewal constantly at work within us may be the cause of our unending joy. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation at all times to acclaim you, O Lord, but in this time above all, to laud you yet more gloriously when Christ our Passover has been sacrificed. For with the old order destroyed, a universe cast down is renewed, and integrity of life is restored to us in Christ. Therefore, overcome with paschal joy, every land, every people exults in your praise, and even the heavenly powers with the angelic hosts sing together, the unending hymn of your glory as they acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down a Spirit upon us like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, and giving thanks, broke it, gave disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, gave disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks to have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her the fullness of charity, together with Francis our Pope, and Philip Neri our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, Saint Joseph, her spouse, with all the apostles and all the saints who have played you through the ages, we may merit to be co-heirs of the eternal life, and may praise and glorify him. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Let us say the prayer the Lord has taught us to pray. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from all evil.
Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church. And gracious grant her unity and peace according with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let's offer each other the sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world and our sins. Happy are we now who are called to share at his banquet. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Let us pray. Hear, O Lord, our prayers, that this most holy exchange by which you have redeemed us may bring a help in this present life and ensure for us eternal gladness. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And And with your spirit. May Almighty God bless you all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go to love and to serve the Lord. Thanks be to God. Pray to Saint Francis Xavier. O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death to proclaim the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father. And now we ask your intercession for ourselves. Each one, please make your own intention privately. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father, and for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit.